सरकार जमनीक सापूच उणे रेटीन कॉम्पेन्सेशन दिता म्हूण लोक प्रकल्पांक जमीन दिवंक सोदिना. तशेंच जमनीचे प्रायवेट डील करतना स्टॅम्प ड्युटीचेरूय सरकाराचे तिजोरेक फटको. 7 वर्सां उपरांत सरकार जमनीचे रेट हालोवपाचो परत विचार करता. ह्या आदी 2013त सरकारान जमनीचे मिनिमम रेट वाडयल्ले. त्या उपरांत 7 वर्सां जालीं तश्शे आसात. आतां 20% वाडीव दर अधिसूचीत करपाचें थारलां. हांवें रेव्हेन्यू मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केला आनी शी इज ऑल्सो व्हेरी कन्सिडरेट. आमी सांगलां की 20% तो बेस रेटाच्या पयलीं ह्या वर्साक वाडोवपाचो म्हणजे नॉर्मली आनी एवरी इयर मागीर ऑटोमॅटिकली 5% वाडोवपाचो. वाडोवपाक चड जावपाचें तें मागीर डिसिजन घेवं, पूण एटलिस्ट तें बंद जावचें ना. CAG ऑडिट क्वारी करचें ना. हांव PSC आसतना म्हाका अजूनय खबर आहा CAG परतून PSCन क्वारी काडटले की हें कित्याक वाडोवं नासलें. एवरी इयर आसतलें भानगडी. सो तें आनी जावपाचें म्हणजे नोटिफाय करूंक सोदतले ह्या वर्साक 20% आनी मागीर फुडल्या वर्साक एवरी इयर 5% वाडटलें. सरकारान बिल्डिंगाचे मिनिमम दर अधिसूचीत करपाचें थारायलां. घरां आनी फ्लॅटांक आतां सरकाराचो मिनिमम रेट आसतलो. ताचे सकयल्या दरान रजिस्ट्रेशन करपाक मेळचें ना. स्टॅम्प ड्युटीची वसुली वाडोवंक हो एक उपाय. आनी बिल्डिंगाचे रेट इन्क्लूड करूंक सोदता. ते कशें कितें? ते बेस्ड ऑन बेसीक बिल्डींग रेट्स करूंक सोदता. सो ते चालू करतले कित्याक लोकांक त्रास जावपा जायना. नाजाल्यार कलेक्टराक वयता फायल हेका वयता. सो सगळो मेकॅनिझम आमी करपाचो प्रयत्न करता. बाय द एंड ऑफ दीस मंथ जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जेन्ना फ्लॅट आतां कोण सेकंड सील वयता ताका घर जें आसता ताका व्हॅल्यू आसपाक जाय. घराचो व्हॅल्यू आनी लँडाचो व्हॅल्यू. सो घराचो व्हॅल्यू आनी लँडाचो व्हॅल्यू करून ते स्टॅम्प पेपर ड्युटी फारीक करपाक जाय. सो पयलीं कितें जातालें ते कॅल्क्युलेशनाक त्रास जाताले, लोकांक त्रास जाताले आनी कितें जातालें. सो आतां आमी रेट फीड करता एनडीजरासान डायरेक्ट आनी एज पर द बिल्डींग एरिया ती फीड जातली आनी एज पर द लोकेशन एज पर द स्टॅम्प ड्युटी कॅल्क्युलेशन करून ताका ते रेट आमी बसून ती करतले. म्हणजे बिल्डींग रेटूय येयली, जाग्याचो रेट येयलो आनी ते ऑटोमॅटीक कॅल्क्युलेट जावन दोनूय गोश्टी जातल्यो. नोंदणी कचेऱ्यांनी ऑनलायन स्टॅम्प पेपर आनी ताचो ऑनलायन पेमेंट करपाची वेवस्थाय चालीक लायतले म्हूण काब्रालान प्रुडंटाक सांगलें. येता ते थोड्या दिसांनी पीपल वील बी एबल टू चूज फ्रँकींग, ऑनलायन पेमेंट ऑफ स्टॅम्प ड्युटी आनी वी वील रिमूव द फ्रँकींग पेपर. आमचो सेंटराची एजन्सी आसा पळय, वी आर डिवायजींग अ ऑनलायन रेव्हेन्यू पेपर. म्हणजे डायरेक्टली फ्रँकींग आमचे सब रजिस्टर ऑफिसार करून दितले. सो लोकांक आनी स्टॅम्प पेपर हाडपाची ना गरज ना. पूण वी आर प्रोटेक्टींग द वेंडर्स. बारीक 50 रुपया 20 रुपया वी आर नॉट चेंजींग. ते उरतले चालू. ओन्ली हाय एंड म्हणजे जे वेंडर्स आसतले दे शूड दे वे किपींग बिलो 20,000 पेपर्स. सो ते नॉर्मली 20,000 वयर सेल्ली जाताली. सो ती आतां ऑनलायन आमी करपाक सोदता. लोकांक आनी त्रास ना आतां. फ्रँकींग कर, स्टॅम्प पेपर घे, हें घे. सो तो मुवमेंट चालू आसा. म्हाका दिसता बाय एंड ऑफ दीस मागीर नोटिफाय जातलो. फ्रँकींग म्हणल्यार पयलीं कितें जातालें सब रजिस्टरान वचून ट्रेजरीन वचून स्टॅम्प पेपर घेताले. मागीर मोदी कायदो काडलो की बँकान पयशे भर आनी ते एकूच हेजेर 1 लाखाचो स्टॅम्प येतालो फ्रँकींग. ताका फ्रँकींग म्हणटाले. आतां तें करपाची एकूच गरज ना. आतां म्हजे ऑनलायन भरले आमी सब रजिस्टर कडेन अपॉयंट घेता तेन्ना फ्रँकींगाचो पेपर येतलो. म्हणजे तो 1 लाख स्टॅम्प ड्युटी भरला तो प्रिंट करून येतलो. 2013तूच जमनीचो खरो मार्केट रेट आनी सरकारान वाडयल्ल्या दरांत 5 ते 10 पटींनी फरक आशिल्लो. आतां तो फरक सरसकट 10 पटींनी वाडला. म्हणजे सादारण 800 ते 900%. सरकारान जमनीचे मिनिमम दर 20% वाडयले म्हूण येणावळीत व्हडलोसो फरक पडपाचो ना. सरकाराचो नवो दर आनी मार्केट रेटींत 8 ते 10 पटींनी फरक उरतलोच. इतल्यार स्टॅम्प ड्युटीचे गळतीचो अदमास येवंक पुरो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे.